ओके आज आम्ही नेपाळ आमचे राज्यपाल ऑनरेबल हिज एक्सलन्सी गव्हर्नराक एक मेमोरेंडम घेवन गेल्ले आनी ह्या मेमोरेंडमान आमी ज्या पद्दतीन आज क्रायम वाडटा त्या पद्दतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर म्हणटाय ते ना, गोंयांत फक्त लँड आनी ऑर्डर. आनीक हो ट्रेंड जरी तो चयल्यार दोतोर प्रमोद सावंताच्या जेन्ना तो होम मिनिस्टर जाल्या नंतर ज्या पद्दतीन गोंयची कन्विक्शन रेट ह्या नीती आयोगान जी ह्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या डबल इंजिन सरकारान जी सर्टिफिकेट दिला ते जरी तर चयल्यार इट इज शॉकिंग. गोंय हे एक ल्हान राज्य आनी आमी एक लिबरल गोंयकार म्हणून पीस लविंग स्टेट म्हणून टुरिस्ट येता, पूण आज ज्या पद्दतीन फिगर जरी तर हे वाडत आसा, मर्डर लास्ट 3 वर्सांनी 127 जाले, रेप्स 383 जाले, रॉबरीज डेकॉयटीज 2113 जाले, किडनॅपिंग 350 मायज जाले, असॉल्ट 1200 जाले. गोंयांत केन्नाच इतली लॉ अँड ऑर्डर जे एक ब्रेकडावन आमी म्हणटा, कित्याक हो सरकार आनी हे मंत्री फक्त करप्शन करपाक आनीक हितून द पुलीस ऑल्सो आर हुई ना हुई जरी तो चयल्यार दे हॅव फेल्ड. पुलिसीज आर बीन गिवन टार्गेट्स म्हयन्यांनी तूं कितें कर आमकां उमके पयशे येवपाक जाय. हे हफ्ताराज गुंडाराज जे गोंयांत चल्लेले आसा, हे गोंयची इमेज जी पाड घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. गोंय एक लिबरल गोंय आनी गोंयांत टुरिजम इफेक्ट जाता. आज गोंयांत जाती मोदे धर्मा मोदे फूट घालपाक थोडेशे नॉन स्टेट एक्टर येता, फूट घालता आनी कम्युनल टेन्शन वाडटा. आमी ऑनरेबल गव्हर्नराक सांगला की जे फिगर आसा तेजेर लक्ष घाला, ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक प्रयत्न करा, कित्याक अ पर्सन हू इज डेड ज्या पद्दतीन उदाहरण उमाकांत खोट उत्तर गोंयचो जेन्ना हिल कटिंग चलताले त्या वेळार आपले भाट प्रोटेक्ट करपाक तो मुखार सरलोलो, थिंगा तेका मर्डर केली. कितल्यो मर्डर आज वाडटा. पुलीस कितें करता ह्या सरकारा निमतेन इवन अ बॉडी वॉज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम गोवा, डेड बॉडी टू महाराष्ट्र. You see the way Rama Kandkonkar was attacked. Today, anyone who raises their voices are being stifled. So there is a dictatorial government in place. This government should be sent home. आमकां खात्री आसा आनी आमी गव्हर्नराक सांगला की he needs to intervene immediately in the failing law and order. Make sure there is accountability today. ह्या सरकाराक खबर आहा तेंगेली एक्सपायरी डेट येयलेली आसा 6 म्हयन्या भितर, तर सगळे हे करप्शन वाडत आसा. गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर ना, फक्त लँड अँड ऑर्डर. आनी आमी राज्यपालाक मागला की तुमी इंटरव्हीन करून वॉर्न दीस गव्हर्मेंट. ड्रग्स केसीस द वे आमी सुरवातेक 4 वर्सां आदी मोडीत आसले की ड्रग्स जे टुरिजम बेल्ट जे बिचीचेर मेवताले, आज इट हॅज पर्कोलेटेड टू दी एंटायर स्टेट. इस्कॉला वोस, कॅफे शॉपां वोस, वयता थिंगा ड्रग्स. So Goa today is known as a murder capital. Goa has become the rape capital. Goa has become the drug capital of the country. So what are we showcasing? आणि आमचे गोंयकारपण आमचे दायज पाड घालपाक हो सरकारचो मुखार सरला. तेजे विरुद्ध आमी आज एक मेमोरेंडम ऑनरेबल गव्हर्नराक दिला. जसे एलओपीन तुमकां ब्रीफ केला आनी स्टॅटिस्टिक्स दिला डिटेल, ते स्टॅटिस्टिक्स आयकून गव्हर्नराक शॉक जालो अशें आमकां दिसलें. गव्हर्नरान ताका रिपीट करपाक लागले ती फिगर्स, आनी फिगर्स कशी मेळ्ळी म्हणजे ह्या हेजेर म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्नराक सुद्दां इतलें खबर नाशिल्लें. खास येवपाचें कारण म्हणजे 2 फाटोफाट जे मर्डर जाल्यात. पयर परवरी तुमी पळयलो आसतलो, परवरीचो जो मर्डर जाला आनंद पाटील तसलो भयानक आशिल्लो. उमाकांत खोत जो आमच्या एलओपीन सांगला
की आपल्या हिल कटिंगाचे इश्यूचेर ते कसो मर्डर जालो हे सगळें पळयलें जाल्यार आयज गोंयकाराक आपल्या गोंयांक असुरक्षीत दिसता. बापायक आनी आवयक भुरग्यांक स्कुलांक धाडपाक सुद्दां भंय दिसता. घरांतल्या लोकांक भायर सरपाक भंय दिसता. ट्युरिस्टांक गोंयांक येवपाक भंय दिसपा लागतलो काय कितें असो एक दुबाव येता. कारण तेजेर आमची इकॉनॉमी जी डिपेंड आसा ट्युरिजमाचेर ती कॉलेप्स जातली काय आमकां एक वेगळो भंय पडटा. आनी त्या खातीर आयज आमी सगळे राज्यपालाक मेळ्ळे आनी राज्यपालाक आमी दाखोवन दिलें कशी लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जायत आसा. आनी कॉलेप्स जाता आसतना आमचे मुख्यमंत्री जाचें लक्ष सगळें करप्शनाचेर आनी गोवा सेल करपाचेर गेल्लें आसा. होम मिनिस्ट्रींक तेजें लक्ष ना आनी त्या खातीर गव्हर्नरान इंटरवेन जावन होम मिनिस्ट्रीचेर कंट्रोल घेवपाची गरज आसा. चीफ सेक्रेटरी DGP हांकां जबाबदार धरपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमची ही जी वेवस्था आसा ती वेवस्था कॉलेप्स जाल्ली आसा. तेजी सादी उदाहरण म्हणजे गोंयांक ड्रग्स हे गोंयच्या पुलिसांक मेळना. तेलंगणाचे पुलीस जावं डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स DRI जाका म्हणटात तांकां गोंयांत येयले जाल्यार ड्रग्स मेळटा पूण गोंयच्या पुलिसांक ड्रग्स मेळना. ही एक चिंताजनक. गोंयांत इल्लिगल लिकर मॅन्युफॅक्चर जाता. ती मॅन्युफॅक्चर करून ट्रान्सपोर्ट करून गोंयच्या भायर वयता. ती मध्य प्रदेशाच्या पुलिसांक सांपडटा, गुजरातच्या पुलिसांक सांपडटा, महाराष्ट्राच्या पुलिसांक सांपडटा. पूण गोंयचे मॅन्युफॅक्चर म्हणजे इज अ लॉस ऑफ रेव्हेन्यू ऑल्सो. म्हणजे गोंयांत खंय तरी इल्लिगल लिकर मॅन्युफॅक्चर जाता आनी चोर मार्गांनी ती भायर वयता. ती गोंयच्या पुलिसांक मेळना, गोंयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाक मेळना पूण ही भायल्या पुलिसांक मेळटा. तशेंच किडनॅपिंग केसीस ऑलरेडी हाचेर जाल्ले आसात. डॅकॉयटीज लोकांक घरा वचोन बांदून दवरून तो इशू चालू आसा. आनी ह्या भायर ड्रग्स हो स्कुलांनी पावला. आतां पुलीस आनी चोर एक जावन पुलीस आनी दरोडेखोर एक जावन जेन्ना दरोडे घालपाक जावं हे वायट प्रकार करपाक हे जाता हेका प्रोटेक्शन कोण दितलो. जंय सिद्दीकी सुलेमान हेका लँड ग्रॅबिंग अरेस्ट जाता आनी ताका सोडपाक पुलीस जे पयर चोर सापडल्या चोरांक खंय चोरी करपाची हे पुलीस जर सांगतात जाल्यार हातूंतल्यान हे सगळें चल्लां की एकदम भयानक चल्लेलें आसा. आनी गोंय सांबाळपाची एक वेगळी डिमांड आमी केल्लो आसा गव्हर्नराक. आनीक जशें आमचे LOP बाबुरी बाबान सांगलां की गोंयचो जो कन्विक्शन रेट आसा कन्विक्शन रेट सामको लोवस्ट आसा इन इंडिया. आनी ही काँग्रेस पक्षाची फिगर्स न्ही, ही फिगर्स निती आयोगान रिलीज केल्ली फिगर्स आसा. आनी त्या हेजेर आमी गव्हर्नराचें आयज लक्ष केंद्रीत केल्लें. आमचे महाराष्ट्रात होम मिनिस्ट्री सांबाळयले आयज खास करून आमचे जे इन्चार्ज ठाकरे साहेब आसा तेणें थंय सांगलें की आमी महाराष्ट्रा येदी व्हडली सुद्दां राज्य जावन थंय लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम इतलो नाशिल्लो पूण हांगा इतलो वायट जाल्ली आसा. तेजेर आमी राज्यपाला कडेन सामकी म्हटलेलें आसा की हें सगळें करात. मंगळसूत्र लोकांच्या गळ्यांतले सुशेग ना आनीक मर्डर प्रत्येक क्षणाक जाता. ह्या हेजेर आमी डिमांड केला राज्यपाला कडेन स्ट्रॉंगली इमिजिएटली हांगा एक्शन कर आनी गोंयच्या लोकांक एक कॉन्फिडन्स दी की लॉ अँड ऑर्डर आमी आनी विबाडपाक ना. गोवा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष गिरीश जी, अपोजिशन लीडर यूरी अलेमाओ जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कार्लोस जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पे शेख जी और सभी हमारे साथियों के साथ आज गवर्नर की हमने मुलाकात की है. जो भी पूरे गोवा में आज जनता को प्रॉब्लम जा रही है उसके पीछे अगर कोई है ये सरकार है, होम डिपार्टमेंट है और पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर गोवा की ख़त्म हो चुकी है. जिस तरीके से यूरी जी ने गवर्नर को बताया कि बाकी स्टेट से गोवा स्टेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे घटनाएं हुई हैं और ये कम करने के लिए कोई कोशिश ना गवर्नमेंट की तरफ हो रही है और इसी गवर्नमेंट की वजह से, होम डिपार्टमेंट की वजह से बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सब डिपार्टमेंट में हो रहे हैं. इसके पीछे कोई अगर है तो होम डिपार्टमेंट है,
सीएम है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका पूरी तरह गोवा की तरफ से नियंत्रण खो चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में पूरे गोवा की जनता निराधार हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के, अगर कोई भी स्टेट में, मैंने वही कहा गवर्नर को, लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम चीज होती है पूरे देश के अंदर और हर स्टेट के अंदर। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही अगर ठीक नहीं है तो वो प्रदेश ठीक से नहीं चल रहा है, वो गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रहा है, इसका अनुमान उसी से लगाया जाता है। और गोवा में जिस तरीके से यूरी जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, कार्लोस जी ने बात रखी गवर्नर के सामने, उसमें ये बात स्पष्ट की है कि बहुत सारा इसमें मर्डर रहो, रेप रहो या बड़े बड़े जो भी वहाँ पे ड्रग्स के मामले हैं, और उसी के आधार पे जमीन को भी वहाँ हथियाने की जो बात है वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही आती है। इस सभी का मेन प्रॉब्लम जो है तो होम डिपार्टमेंट है, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और लोग परेशान हैं पूरे गोवा के, कि वो सोचते हैं कि इन बातों के ऊपर जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके सिवा इस गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं है। जिसमें से कुछ हो सकता है उसमें से किस तरीके से हम भ्रष्टाचार कुछ पैसे मिला सकते हैं, यही काम मंत्रिमंडल का, यही काम मुख्यमंत्री और उनके डिपार्टमेंट के लोगों का चल रहा है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन आज चुनाव है तो ऐसी कोई बात लोगों के सामने रखने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि नहीं हम या ये नहीं करेंगे। जो भी कुछ मामले आपके सामने आए हैं जिसके ऊपर आपने भी विरोध किया है, कुछ गांव जोड़ने की बात थी, उसके बारे में भी आवाज़ उठाई तो वो कैंसिल कर दिया। बिजली के बारे में भी उन्होंने कहा कि नहीं हम अभी चुनाव हारा है, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उनके मन में जो बात है वो पूरी तरह इस पूरे प्रदेश में जो बात नहीं होनी चाहिए, लोगों के हित में नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के हित में है, बड़े लोगों के हित में है, वो बात वो करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव की वजह से वो कुछ रुके हैं, उस तरीके से बात भी वो करते हैं कि हम चुनाव है इसलिए रुके हैं, चुनाव के बाद हम जरूर करेंगे। इस तरीके से अगर गवर्नमेंट की सोच है तो आगे भी क्या इस गवर्नमेंट आने के बाद इनकी सोच वही रहेंगी और पूरे गोवा को तकलीफ होने वाली है। तो यही हम बार बार बताने जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट की तरफ सभी मुद्दे के ऊपर हमारे जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। हम देखेंगे कि उनकी तरफ से कितना उनको असर होता है, लेकिन हमें देखा जाता है कि असर कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के हित में कुछ भी बात होने वाली नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ अनाउंसमेंट होंगी, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, सबको हम घर दे रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है कि चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने तो चुनाव आयोग के रहते हैं, 6 महीने के पहले अगर कितने दिन रहे तुम्हारे पास, 2 महीने में 3 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोगों को लुभाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, अभी कोई उनके झाके में वहाँ पे जनता आने वाली नहीं है। आमचे परवरचे लोकल ब्लॉक कशे अजिल पेडणेकर आणि विकास प्रभुदेसाय हांणी एक ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन फायल केल्ली आशिल्ली आनी गव्हर्नराक ऑलरेडी पिटिशन दिल्लें आशिल्लें। तेणी मी आयज परत फ्रेश पिटिशन गव्हर्नराक दिलें आनी ब्रीफ केलें की परवरीन हे इन्सिडंट चड घडटात। गव्हर्नमेंट म्हणटा की डिटेक्शन रेट हाय म्हणटा सरकारची, जसं स्टेट गव्हर्नमेंट फोर्स सांगता काय सेंट्रल गव्हर्नमेंट फोर्स सांगता हे तू कन्व्हिक्शन म्हणटा, डिटेक्शन रेट म्हणटा। डिटेक्शना सांगता, डिटेक्शनाचे मुखेलमंत्रीन जेन्ना 43 crores ड्रग्स मेळ्ळे मू सांपडले मू सांगलोले, तो ते डिटेक्शनाचे मुखेलमंत्रीन कितें जालें, ते थायलंडच्यान येले, थायलंडच्यान येले ड्रग्स 43 crores। गृहमंत्री अमित शाह इन्फॉर्मेशन सांगला थायलंडच्यान ड्रग्स येला। आम्ही विधानसभेन प्रश्न केला की बाबा हे थायलंडच्यान येले काय काय, पुलिसांक खबर ना, रिप्लाय ना। सो मुखेलमंत्री उलोवपाक तो खबर आहा, सारको स्टेटमेंट करपाक बरो आसा। मुखेलमंत्रीन पयले सुवातेर गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण हें पयलीं सोडून काडचें, नाल्यार रोहन कावंटी जो उलयतालो तेजेर लक्ष मारचें। कोण हे ड्रग्स गोंयांत कित्याक येता? हे ड्रग्स येता बिकॉज देर इज अ नेक्सस बिटवीन पुलीस, बिटवीन पॉलिटिशियन, and this is spoiling the future of the youth. This needs to stop playing with the lives of the youth. मेन बात जो रहती है कन्वेंशन रेट ही कोई भी स्टेट का देखा जाता है।
कन्वेंशन रेट के पहले अगर केसेस उनके दर्ज कर दी और उसको ख़त्म करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने उन्होंने कदम उठाया तो कन्वेंशन होगा ही नहीं। जिस तरीके से कन्वेंशन रेट की जो बात हो रही है तो कोई भी मामला उठता है, जबकि क्लब की बात है, बाकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है और हमने 2 लोगों को 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, लेकिन अंतिम क्या है उसका? लास्ट में तो कन्वेंशन क्या हो रहा है तुम्हारे इसमें? आज पुलिस वाले केस दर्ज करेंगे और कल चलेंगे कि वो खत्म कर दो, और गवर्नमेंट ही उसमें इस तरीके से बात करती है तो फिर कौन बचाएंगे उस केस को? आणि मुख्यमंत्र्याक होम मिनिस्टर म्हणून जर डिटेक्शनच करपाचें आसा, कन्विक्शन जावपाचें ना, कन्विक्ट करपाचें ना कोणाक, जाल्यार ताणें होम मिनिस्टर म्हणून रिजायन जावचें. गव्हर्नर कितें सांगला तुमकां? कितें एश्योरन्सीस दिता? गव्हर्नरान सांगलां आपूण तितूंत लक्ष घालता म्हणून, आनीक तुमी जो मेमोरेंडम दिला, तुमी जी फॅक्ट्स फिगर दिल्यात ते आपूण चॅक करता आनी आपल्या कडेन विदीन आपल्या लिमिटान कितें जाता तें आपूण करता. गिरीबाब, तुम्ही लास्ट टाइम आणि खूपशे विषय घेऊन गव्हर्नराक मेळ्ळे, तेवूय याद केल्या कितें जालें काय ना, आमी विधानसभेचेर जे एक कटेल केल्लें तें ताका याद करून दिली की असेंब्ली हाडपाक जाय. आज 31,000 crores or 32,000 crores जे पास केलें, इट वॉज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. जे बजेट पास केलें, म्हाका दिसता हूंय ना हूंय ह्या सरकाराक इलेक्शन नाका, डिबेट नाका, कोण जोरी तो उलयलो ऑपोजिशन म्हणटा तें नाकाच. हे डिफेक्शन कोते ते जालें, हांकां ऑपोजिशन पासूं नाका. म्हणजे हें हिंगा सरकार ना, हे सालाजारा परस गोंयांत आज परिस्थिती आसा. पुर्तुगेजा टायमाच्या परस हो सरकार आज गोंयकाराचे हाल करता. गिरीबाब, काल सीएमान एक स्कीम अनाउन्स केला, म्हजो फ्लॅट म्हणून हांव आमी सांगलें म्हजो गांव मोकळे वयते थिंगा जे इलिगॅलिटीज एक्झाम्पल. सी, वी आर नॉट अगेन्स्ट समथींग. द पॉयंट इज टुडे द वे दिस इज ओनली पब्लीक अपीजमेंट. लोकांक जेन्ना इलेक्शन आहा, इलेक्शना फुडें ह्यो काडीबोडी दिवपाचो प्रयत्न सरकाराचो. द रियल ट्रूथ इज दॅट major issues, crime, murders, rapes, look at the financial status. रीण काढीत आसा. इव्हेंट, this is event management सरकार. 700 कोटीचे इव्हेंट. टेल देम टू मेक वन मोर इव्हेंट. आणि ते म्हजे फ्लॅट आनी एक इव्हेंट. कोट्यान रुपयाचो लूट इव्हेंटाच्या नांवान. हे पयशे जे पड हाता, दिस गव्हर्नमेंट विल बी एक्सपोज अँड पीपल विल सेंड देम होम. वी आर कॉन्फिडंट. मनसून सेशनाचें बीन कितें उलयलां? मॉन्सून सेशन केलें ना रे तेमी, भायर उडयलें न्हू मॉन्सून सेशन हुंया. तेजे लांब सोकला उडयल्लें मग तेमी. ना 2 दिसाचे सर घेता. Giri sir, few days back, yesterday that the Congress have done allegation that your mental status stable, mental health is not stable. What do you like to say on that? Or not 100? BJP. त्या BJP सद्याक जे कितें उलयतात सद्याक, ते म्हाका दिसता तेणी पयलीं एक स्पोक्सपर्सन न्हिदलेलो हाडलो, सिद्धार्थ कुंकळकर. तेजे नंतर काल आनी म्हणजे एक स्टेटमेंट हांवें केल्लो, तेजेर तांकां सोशल मिडिया वयल्यान अटॅक करतात. आनी स्पोक्समॅन तेणी हांवें कितें उलयलें तेजेर कांयच उलयना ते. तू अजूनही तेजेरूच ह्या तू बीजेपी करता? सामको ठाम आसा. हांव कितें सांगलें तेजेर सामको ठाम आसा. आनी काल आमी तेजेर बाकीचे कशें हेजे पयलीं ज्या इलेक्शन जालां त्या इलेक्शनान BJPन खंयची पार्टी हाडली, कशे पयशे दिले आनी कशी वोट्स फोडली आपलं सरकार करपाक, तेजेर आमी सविस्तर माहिती तुमकां रोखडेच दितले.